Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. I've been told to shut my mouth. This is the way she speaks. This is the way she speaks. Can you tell her to be polite? Can you ask her to be polite with her words? Can you request her to be polite with her words? In the video कशें म्हाका अटॅक केला, झेडपीन अटॅक केला, एक्स पंच मेंबर अटॅक केला आनी पंचायत बसून पळयता ते. आयतारा ताळगांवची ग्रामसभा वादळी. थंय थळावी सिसिलान पंचायतींतल्या प्रस्नांचेर आवाज काडलो. सत्ताधारी गटान ह्या वेळार तिका घेरावय घालो. ताळगांवांत ओपन डेफिकेशन जाता म्हूण सिसिलाचो दाव. ओपन डेफिकेशन तेका लागून हांवें सांगलां की एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करया म्हणून, विच द सरपंच डायरेक्टली raised her voice and refused ki baba I will not do joint inspection, म्हाका नाव सांग खंयचें. I do not want to say the names, I do not want to bring it out in public forum. Who are this family, but they are from Odshell and they are a poor family. They have come n number of times to the panchayat ki baba सांगपाक की बाबा आमकां टॉयलेट ना, प्लीज प्रोवायड करून. three ladies are there in the house. एक जाणटी हा, कॅन्सर सर्वायवल आसा आनी 2 भुरगीं आसात. सेक्रेटरी म्हणटा ओपन डेफिकेशन नेमकें कोण करता ताचें नांव सांगूंक ना म्हूण पंचायतीन जोड इन्स्पेक्शनाची मागणी भायर मारली. सो सरपंच अगेन आणि वन ऑफ द आमचो जानू रोजारियो वॉर्ड मेंबर त्यांनी इन्सिस्ट केले की बाबा यू जस्ट गिव द नेम ऑफ द कन्सर्न एरिया ऑफ पर्सन वेर दॅट ओपन डेफिकेशन हॅपनिंग बिकॉज यू आर फेल टू गिव द नेम ऑफ द ओपन डेफिकेशन हू इज डुईंग ओपन डेफिकेशन कन्सर्न पर्सन नेम. सो नाव मेळोना म्हणून ते सरपंचान रेफ्यूज केले. नो जॉईंट इन्स्पेक्शन विल बी कंडक्ट. शेतांनी लागपी उजो आनी हेर मुद्द्यांचेरूय ग्रामसभेन चर्चा जाली. Over there, not even once I said I'm against the farmers. On top of that, हांवें सांगलां की आमकां शेतकाराक सपोर्ट करपाक जाय. We should have a kind of a tractor की once it's like end of April, ते सगळे जे weeds आहा ते कातरपाक जाय, कलेक्ट करपाक जाय आनी जे आमचे गांवशाला आहा न्हू तांकां दिवपाक जाय. Either the panchayat can make money out of it or they can give it for free. But having this kind of issue, last year पासून आमच्या सोसायटीन पासून न्हू वी हॅड टू इवॅक्युएट सिनियर सिटीजन्स, इन्फंट, कित्याक इतलो स्मोक येता भितर, इट इज अनबेरेबल. तो क्लेम केलेलो की वन ऑफ द कंप्लेंटान की तो फार्मसूच थंय उजो घालता. सो तेणी सांगलो सजेशन दिलेलें आसा की तुमी एम्बुलन्स, फायर ब्रिगेड तांकां आपोवपाचें कॉर्डिनेशन दिलें. सो पंचायतीन एक्चुअली सांगपाक जाय म्हटल्यार पंचायतीनूच फूल इनिशिएटीव घेवन हो इशू रिजॉल्व केलेलो आसा आनी फुडें फार्मसाकूय तेंच्यांनी एज्युकेट केल्लेलें आसा सांगपाक की बाबा तुमी असो उजो बिजो घालता इन द मंथ ऑफ मे. सो तो घालपाचो न्हू तें सुद्दां तांकां सांगलेलें आसा. आनी पंचायत ही तुमकां फार्मसा खातीर लायक खूब स्किम्स बेनिफीट जे आसा ते तेंच्या कडेन पावय. द नोटिसीस ऑलरेडी बीन इशूड टू द डिफॉल्टर्स हू आर रिलीजिंग द सेप्टीक इन टू द नाल्लास. सो ऑलरेडी पंचायत हॅज इशूड द नोटिसीस टू ऑल द कॉम्प्लेक्सीस नियर बाय टू द नाल्लास. So that it has been done. Also we have conducted a joint inspection along with the health department. So now the penalizing of the people, now we will start penalizing along with the health department. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.